Fuddari, Chapter 13. L. Samson. Samsonacho zolm adim फुडेंच परगट जाता. इस्रायलितांनी सर्वेस्परा फुडें वायट तें केलें आनी सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तीनांचे आदीं केलें. जोरा गांवचो कुllantlo एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची potinn vanztti देखून तिका एकूय भुरगें zolmunk नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं vanztti देखून तुका bhurgem-ball ना, तरी तूं गर्बेस zatoli-i आनी एका भुरग्याक zolma हाडटली. पूण आतां थावन बरीच चोत्राय धरून राव. Dakam-rôs आनी lagta-toslo सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गर्बेस zatoli-i आनी तुका एक पूत जल्मतलो. तिच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान थावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तीनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल फौजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलो, ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें, इतलो तेजवून तो दिसतालो. तो खंय थावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गर्बेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच थावन Dakam-rôs आनी lagta-toslo सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान थावन मोरो पर्यान त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. देवदूत दुसरे फावटी दिश्टी पडटा. तेन्ना मानवान सर्वेस्पराक अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, हांव तुका विनयतां, तुवें पाठयलोलो तो देवाचो मनीस आमचेशी परत येवं दी आनी zolmunk आसा त्या भुरग्याक आनी कितें कात करूंक जाय तें आमकां शिकोवन दी. देवान मानवाच्या मागण्या आयकलें आनी ती शेतांत बसलोली आसतना देवाचो दूत ते अस्तोरेक नव्यान मेलूंक आयलो. तिचो पती मanoa तिच्या सांगाता नासलो. ती अस्तोरी दडवडान धांवून गेली आनी आपल्या पतीक सांगलें, त्या दिसा म्हाका दिश्टी पडलोलो तोच मनीस म्हाका नव्यान दिश्टी पडला. मanoa उठलो, आपले घरकान्नी फाटल्यान गेलो आनी त्या मनशा सोयशीं पावतोच ताका म्हणलें, ए अस्तोरी लागीं उलयलो तो तूंच? ओय, हांवें तो, ताणें जबाब दिलो. तेन्ना मanoaन विचारलें, तूं आतां सांगताय तें पाळून येतोच त्या भुरग्याचें जिवीत कशें जातलें? सर्वेस्पराच्या दुतान मanoaक जबाब दिलो, हे अस्तोरेक हांवें आडवारल्यात त्यो वस्तू तिणें पयस करूंक जाय. दाख वालीचें येता तांतलें तिणें कांयच खावचें न्हय म्हूण सोरो वो लागरें पिवचें न्हय, वो कितेंच अशुध्द खावचें न्हय, आनी जें सगलें हांवें तिका फरमायलां तें ती पाळून दी. तेन्ना मanoaन सर्वेस्पराच्या दुताक म्हणलें, आमी तुका एक बोडकुलो तयार करीसर तूं राव म्हूण आमी मागतां. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान मanoaक जबाब दिलो, तूं म्हाका राव म्हूण पातारताय जाल्यारूय हांव तुज्या जेवणांत वांटो घेवचो ना. पूण तुका जाय जाल्यार तुज्यान सर्वेस्पराक एक भेटोवंक जाता. मanoaन ताका म्हणलें, तुजें नांव कितें? तुजीं उतरां पाळून येता तेन्ना आमी तुका मान दिवंक? सर्वेस्पराच्या दुतान ताका जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? म्हजें नांव
कौतीक आनी विचित्र. तेन्ना मानवान बोकुडलो आनी बेटोवनी घेतलीं आनी खोडपार तांचो ओम कसो सर्वेस्पराक ओचोऱ्यांच्या घडणाराकाराक भेटयलो. मानोआ आनी ताची पोतीन पळयत रावलीं. जेन्ना आकटें वेदी थावन मोळबा वाटेन चडलें, सर्वेस्पराचो पूत त्या उज्याच्या उलोवपान मानोआ आनी ताचे पोतिनी फुड्यान चडोन गेलो. तेन्ना तीं जमनीर साश्टांगी पडलीं. उपरांत सर्वेस्पराचो दूत मानवाक आनी ताचे पोतिनीक आनीक दिश्टी पडलो ना. पूण तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण मानोआ समजलो. मानवान आपले पोतिनीक म्हणलें, आमी खऱ्यांनीच मरतलीं कारण आमी देवाक पळयलां. पूण पोतिनीन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक आमकां जिवेशीं मारूंक जाय आसलीं जाल्यार तो ओम आनी बेटोवनेस आमच्या हातांतली मानून घेवचो नासलो. न्हय म्हूण आमी जें सगळें पळयलां तें पळोवंक दिवचो नासलो आनी आमी आयकलां तें आयकूंक दिवचो नासलो. ते अस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो स्वास ताका झोरा आनी एश्ताओल हांचे मोदें दानाच्या मोळार ताका जागृत करतालो. देवाचें उतर.